बाणावले होली ट्रिनिटी इगर्जीच्या पाद्रीन आपल्याक जाय तसो कारभार चलयल्ल्यान तांचेर मनमानी केल्ल्याचो आळ घालून तांची इगर्जींतल्यान बदली करपाची मागणी जावपाक लागल्या। थळव्यांचो एक व्हडलो चोमो इगर्जीच्या दिशेन येता ते पळोवन फादर रॉड्रिक्सान स्वताक एका कुडीत बंद करून घेतले। ह्या घटनेक लागून इगर्जीच्या परिसरात तणावाचें वातावरण निर्माण जालें आनी मोठ्या प्रमाणात थंय पुलीस बंदोबस्त आफयल्लो। थळाव्यांनी फादर रॉड्रिक्साची तक्रार आर्चबिशप कार्यालयांत केल्ली आनी तांचे एक शिष्टमंडळ इगर्जेत चवकशी करपाक येवपाचें आशिल्लें, मात हे शिष्टमंडळ चवकशेक येवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी हो मोर्चा हाडलो। तांचो इंटरनल इश्यू आशिल्लो, कांय ट्रान्सफरी लागून ट्रान्सफर ऑफ फीस आसता पळय इंटरनल रिलेटेड टू देअर इंस्टिट्यूशन, पण तो आतां एमिकेबली रिजॉल्व जालो। टायमींग बी दिला एमिकेबली रिजॉल्व जालो। आतां ह्या इश्यू जावपाक लागला। आम्ही बिशोपाक 3 लेटर केली, एक पीपीसी मेंबरान केलें, एक युथान केलें आनी मागीर बिशोपान आमगे कांय आयकना म्हणून आमकां कांय रिप्लाय दिवना म्हणून आमी मागीर सगळो गांवचो लोक एकठांय जावन ताका आनीक एक लेटर केलें आनी तें लेटर करून आमी मागीर ताका आमी सांग फाटल्यान नांव बरोवन दिलीं 5 आमकां ह्या मनशाच्या टॅलिफोन नंबराचेर कोणाकूय एकल्याक आपय एकल्याक तरी सांग म्हणून फोन करून आपय म्हणून आमकां उलोवपाक डिस्कशन करपाक आमकां सगळें बरेपणान जाय आसलें आनी हे लोकांक आमी सांगलेलें तुमी शांत रावाय आनी सगळीं शांत रावली। जेन्ना बिशोपान आमकां केन्ना कोणाकूय आपोवंक नाय तेन्ना आमी लोकांक सांगलें बाबा आमकां ताणें आपयलो नाय, आतां कितें करपाचें तुमी सांगाय। कित्याक लागून लेटर केल्लें तुमी? लेटर केल्लें उपाधिकार आमकां नाका म्हणून। कित्याक नाका तेगेलें आमकां समज येना, तो प्रवचन करता तें सारकें करना, तेगेलें वाचप सारकें जायना, तेगेलें जायते तेगेलें मिसा हितून जालें हें जालें आनी दुसरे वस्तू जायत्यो त्यो भिस्म बरयले आमी, पूण आमकां नाका म्हणून तेगेले वस्तू सारकी जायना म्हणून आमकां तो नाका। अशें आमी तेजे कारणी कांय ना, पूण आमकां आमगेलो दवरून पिड्यार जाता, आमगेलो दवरून पिड्यार जाता की तेका लागून लोक आतां आमगे इगोर्ज्यो सोडून शेजारी इगोर्ज्यांनी वयता। आमकां कितें आमगे दवरून पिड्यार जालो आमकां नाका न्हू, तेका लागून आमी फुडें सरलीं।